टोटल 350 शेका भितर जेन्ना आमी सबलेटिंगाचो हो विशय आमी क्लियर आसा. शेक म्हणटा ते गोंयच्या लोकांचे ट्रेडिशनल बिझनेस भायल्या लोकांक दिवंक जायना आनी हाजेर आमी ठाम आसा. मायकलूय आसा, आमी सगळे जाण आसा. शेकवाल्यांक त्या विश्वासाचेर शेक अलॉट केल्ले आसात बाय लॉट्स. आतां जेन्ना सबलेटिंगाचो इशू आयलो, जेन्ना कोण तरी वर्माचो नांवाचो वयलो शेक जळो तेन्ना पंचनामा करतकीर कळ्ळें वर्मा, मर्डर जातकीर कळ्ळें शर्मा. तेन्ना डायरेक्टरान आमच्या पूर्ण तरेन ड्रायव्ह घेतली. जातूंतल्यान जवळ जवळ 80 शेक्स इन द नॉर्थ अँड 30 शेक्स इन द साऊथ. सारकें मरे 110 शेक टोटल सबलेट इन वेरियस कॅटेगरीज मेळ्ळे. 6 शेक जे लोकांनी गोंयच्या भायल्या लोकांक दिल्ले आसा ते ऑर्डर पास करून तांकां काडपाक लायल्या. इमिजिएटली ते वतले. सेकंड कॅटेगरी आशिल्ली ऑफ अबाउट 50 ऑड शेक्स जे शेकवाल्यांनी आपल्या विदीन फॅमिली म्हणजे मायकलाच्या फॅमिली भितर कोणाक तरी QR कोड दिला, अकाउंट दिला तांच्या फॅमिली भितर ती नांवां काडली. आतां उरली जवळ जवळ 23 शेक. 23 शेक वीच हॅव सबलेट टू समबडी हू इज अ गोवन, भायलो न्हय बट इज अ गोवन बट इज सबलेट, जे पॉलिसी भितर नॉर्मली पडना. ताज्या खातीर मुख्यमंत्र्याचे ते ग्रिव्हन्स आशिल्ले की आमचे कितें जातलें काय म्हणून, कित्याक आतां ऑलमोस्ट इन्वेस्ट केला कितें जातलें काय म्हणून. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या, मायकलान सगळे आयले, क्रूज सगळे आयले. सो वी आर जस्ट ट्रायंग टू कन्सिडर अँड सी हाव वी कॅन टेक इट अप टू दीस सीझन विदीन द पॉलिसी फ्रेम अँड टू एसिस्ट देम ऑल्सो. कित्याक शेवटी आमचे गोंयकारूच भाव ते आनी तांकां कशें सपोर्ट करपाक जाय हे फुडले 2 म्हयने ताका वाट काडपाक पळयतात. That doesn't allow them to go with the next season unless some corrections are kept. When director along with the association president will maybe want to find a way out, then we have to find ways out. Sometimes we have to understand की आमी विश्वासान गोंयकाराक दिता, बिचा वयले ट्रेडिशनल शेक भायर वचूंक शकत ना. विश्वासान जेन्ना दिता तेन्ना सबलेटिंग जावप म्हणजे आमकांय खंय तरी दिसता कितें कोणाक हाडून दिले जे आमचे गोंयकारूच न्ही. आनी जे गोंयकारा भितर दिले जाल्यार पॉलिसी बसना जाल्यार फुडें पॉलिसी करता आसतना वेगळ्या तरेन पॉलिसी पडूंक शकता. पूण ताज्या खातीर आयच्या तारखेर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी आतां तांकां 1-2 म्हयने वाट कशी दिवची ताणें जी आयडिया दिल्या त्या हातून म्हाका दिसता आमी बसून वी वील असिस्ट देम फॉर द नेक्स्ट 2 months. बट आफ्टर दॅट वी वील हॅव टू रीसीट अँड थिंक हाव वी कॅन गो एज फार एज द पॉलिसी इज कन्सर्न. लिगल तो चॅक केल्या शिवाय आय कॅनॉट कमेंट. बट पॉझिटिव्हली जे बारीक गोंयकार जे चलयता आनी तांणी समज सबलेट विदीन गोंयकार केल्ले आसा जे रिक्वेस्ट एसोसिएशन आनी मायकल घेवन आयला ते एसोसिएशन पयर जितान फोन केलो ताजो एक कोण तरी आशिल्लो म्हणून. सो वी वील सी हाव इट हॅज टू बी डन अँड फायंड अ वे आउट. लायसन्स विल बी टर्मिनेटेड ऑफ पीपल हू हॅव गिवन आउट. स ताणें आयडेंटिफाय केले, सची स टर्मिनेट जातली, तांकां परत मेळचे ना, तांच्या फॅमिली मेंबरांकूय परत मेळचे ना. व्हेरी क्लियर. वी आर हॅपी टुडे दॅट आमचे लोकल लोक जेणी कोणाक शेक लागोंक ना आनी तेजे कोण तरी दायजी जे तेंचे पयशिले सोयरे तेंचे नांवार घातले. डायरेक्ट ब्लड रिलेशन ना, चेडो ना, आवय ना, बापूय ना, तेंचे नांव लागला आनी ते चलयता आतां. म्हणजे एक्चुली तेणीच घातलेले ते शेक. आतां थिंगा QR कोड जो आहा हो तेंचो मेवलो आनी शेक लागला तेजे दायज्याक जे पयशिलो सोयरो. सो ते आतां कशें फिट करप पॉलिसीन ते फुडल्या फावटी मिनिस्टर आनी शेक ओनर्स एसोसिएशन आनी डायरेक्टर ट्युरिजम आनी बाकीचे सगळे जे लिगल टीम पळयतात ट्युरिजमाची ते तेणी पळोवनी. पूण सद्याक 1.5 म्हयनो जो उरला तो काडूनी. कोणें आवटसायड सोर्स केला म्हणजे गोंया भायल्या लोकांक जे शेक दिला, जे आमचे गोंयकाराचे शेक, जे लोकल मनशाचे शेक ते म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी सारके स्ट्रॉंग उलयल्ले आहा. मिनिस्टराकूय म्हजो रिक्वेस्ट तेंकाय हांवें सांगलेलें आहा वी वील नॉट टॉलरेट यू गिवींग युअर शेक टू समबडी फ्रॉम उडपी, समबडी फ्रॉम दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, हू एवर इट इज. दे कॅन ओनली टेक प्रायवेट रेस्टॉरंट्स, नॉट शेक ऑन द बीच. शेक ऑन द बीच इज फॉर द गोवन पर्सन, गोवन म्हणजे ट्रेडिशनली गोवन आनी जे कोण शेक पॉलिसीन फीट जाता पळय ते. इडली डोसा येता ते खातीर हांवें तो पॉयंट मारलेलो. मिनिस्टराकूय हांवें एक्सप्लेन केल्लें की आय एम व्हेरी स्ट्रॉंग ऑन दॅट डिसिजन आनी तेणें बरें डिसिजन घेतलेलें आहा की तेंकां सोमतें टर्मिनेट करप. ती लायसनां टर्मिनेट करप कोणें ती भायल्यांक दिली पळय ती. आमचे बीच शेक आर द फ्रंट्स फॉर टू प्रमोट आवर कल्चर, आवर गोवन फूड and partly Indian and partly international cuisine. But Goan food is a must on the menu. Even फाटल्या दिसांनी मिनिस्टर गेल्लो शेकार एका बसून तेणें पयलें जेयलो बसून थिंगा म्हणजे गोवन फूड. सो
So this is what is required. He is also doing surprise visits to the shack. So it is very good thing what he has started in the evenings. Minister comes with all these proper things, he does the best way. Why people are not See, understanding? our थोडे आमचे गोंयकार आहा, it is very small percentage. They want to make fast money. कशें जातलें थंय? तशें जावंकूच शकना. ही पॉलिसी जी आहा ही आमच्या गोंयकारांक आहा आपल्या ओन पांयाचेर उबो रावन धंदो करप. दुसऱ्यांक दिवप ना. शेकवाल्यांना Thank you. एकूच सांगला मी मायकला बी सांगला हांवें तो इडली सांबार आनी इडली डोसा आयला म्हणून एंड ऑफ द डे इट इज इंडियन फूड वी आर कॅटरिंग टू हाय नंबर ऑफ इंडियन टुरिस्ट वी आर कॅटरिंग टू हाय नंबर ऑफ रशियन्स वी आर कॅटरिंग टू हाय नंबर ऑफ UK टुरिस्ट इडली वडा सकाळी ब्रेकफास्टाक 5 स्टारांनूय मेळटा आनी शेकारूय समज मेळटा कांयच ना रिक्वेस्ट केला प्रॉब्लेम आसूंक जायना तांकां तांच्या वाड्यार खंयच्या एरियेन खंयच्या धंद्यान कसले पयशे मेळटा बट गोवन फूड हॅज टू बी ऑन द मेनू अँड बी प्रमोटेड बाय देम दिस इज वॉट वी हॅव क्लियरली केप्ट नॉट गेटिंग इन टू द इंटिग्रेसी सो तुमकां एक रिक्वेस्ट आहा ते टॉपीक तो उलोवन गेला हांव उलोवन गेला बंद करा आमी सगळें फ्रेंड हॉस्पिटॅलिटी गोंयची सांबाळपाची गरज आहा. Lovely friend. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.